विसवा उपरांत तुमकां येवकार. मिडिया आनी वेंचणूक अधिकाऱ्यां सध्या पेटलां. सेगीत दुसऱ्या दिसाय वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांक वेंचणुकेचेर कांयच सांगलें ना. बेरेस्तारा सगळ्या मिडियाचे पत्रकार आल्तीनार आयोगाच्या कार्यालयात जमले आनी परत गेले. पत्रकार बुधवारा सारखे परत धडे धरीत म्हणून पयलींच थंय पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. आतां ह्या प्रस्नात संपादकांनी लक्ष घालचें अशें ज्येश्ठ पत्रकारांनी मागलां. मिडियाक माहिती दिवची न्ही म्हूण वेंचणूक अधिकाऱ्यांचेर दबाव येता असो सध्या बोळा चल्ला. बुधवारा जाल्लें तशेंच बिरेस्तारा जालें. वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांक कांयच म्हायती दिली ना. बिरेस्तारा पत्रकार परिशद जावची ना अशी मेसेज पयलींच धाडिल्ली. तरी पत्रकार मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कचेरेंत गेले. बुधवारा पत्रकारांनी धरणे धरिल्लें म्हूण बिरेस्तारा पयलीं सावनूच थंय पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. ज्येश्ठ पत्रकारांचें एक शिष्टमंडळ मुखेल वेंचणूक अधिकारी कुमारस्वामीक मेळ्ळें. तांणी कितेंच सांगपाक न्हयकार दिलो. पत्रकार म्हणटात आतां हो विशय संपादकांनीच हाताळपाचो. हाजे फुडें जर हे कंटिन्युअसली ते जर अशें जर सिक्रेटिवली रावन जर इलेक्शना विशींचे जर माहिती आमकां दिवचे ना योग्य वेळार जाल्यार म्हाका दिसता की इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आनीक आमचे प्रिंट मिडियाचे संपादक लोक आसा पळय तांणी हातूंत विशयाक लक्ष घालचें पडटलें आनी तो विशय हँडल करचो पडटलो. ना जाल्यार म्हाका दिसता लोकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर ही गद येतली अशें म्हाका तरी स्पश्ट दिसता. पत्रकारांक माहिती दिता ती कोणाक माल वता काय कितें अशी चर्चा सध्या चल्ल्या. योग्य माहिती दिवपाक आज पर्यंत कसलीच आडकाठी तांणी घेवनाशिल्ली. अचानक हें कित्याक घडलें असो प्रश्न जेन्ना निर्माण जाता तेन्ना फोर्थ इस्टेट म्हणजे आमी चवथो स्तंभ लोकशायेचो म्हणून आमचें कर्तव्य लोकांक हे विशय सांगपाचें अशें घडलां म्हणून इतलेंच कर्तव्य आमी करतात. आमी अशें म्हणिनात की तांचेर दबाव आयला पण दबाव आयलाय आसूं येता कित्याक अचानक अशें कित्याक घडटा. इलेक्शन कमिशन इन्फॉर्मेशन दिवपाक अचानक फाटीं फुडें कित्याक जाता असो प्रश्न आमकां दिसता. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. काँग्रेसी बरोबर 4.5 वर्सां सत्तेत आसतना ढवळीकार भावांनी मेळटा तें भोगून घेतलें. आतां काँग्रेस सरकार भ्रश्ट म्हणपाचो तांकां कसलोच अधिकार ना. काँग्रेस सरकार भ्रश्ट जाल्यार सरकारांत आसतना येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारांनी केल्लो भ्रश्टाचार दीपक ढवळीकारान लोकां मुखार हाडचो अशें आव्हान खासगी बसवाल्याच्या संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकारान केलां. बिरेस्तारा तामणकारान पत्रकार परिशदेंत ढवळीकार भावांचेर बरेच आरोप केले. मोगोचे दोगूय आमदार काँग्रेसीक घोटाळे करपाक तेंको दिवपी आनी काँग्रेस सरकार भ्रश्ट म्हणून फाटली 4.5 वर्सां सत्ता भोगतना कळ्ळें ना असो तामणकाराचो प्रस्न. आपलो भाव कितलो पर्यंत ह्या सगळ्या करप्ट गव्हर्मेंटान कितल्या प्रमाणात बुडलेला हे पयलीं तेणी लोकांक गोंयच्या जनतेक उघड करपाची गरज आसा. माध्यम बदल प्रस्नावेल्यान गोंयांत फाटले वर्सभर आंदोलनां आनी सभा जाल्यो. मात मोगोन सरकारांत रावन एकदांय आवाज काडलो ना. मागीर आतां शिक्षणीक माध्यमाचो प्रस्न सोडयतले म्हूण लोकांक कित्याक फटयतात असो तामणकाराचो प्रस्न. पूण खंयसरूच यांच्यांनी निशेध करपाक केन्ना हे कोणा वांगडा रस्त्यार देंवले ना. पूण यांचे कितें दाखोवपाचे दात दुसरे आनी खावपाचे दात दुसरे आसता ह्या मनशाक. अनुसूचित जमाती खातीर झगडपाचें आश्वासन दितात मात आंदोलनां चलतालीं तेन्ना ओगी कित्याक आसले असो प्रस्न संघटना करता. उठाचे लोक पळया हे सगळ्यांनी आंदोलनां केली. थंय सुदीन ढवळीकार आनी दीपक ढवळीकार हे खंय केन्नाच दिश्टी पडोंक ना. उठाचे नेते एसटीचे नेते भितर सुद्दां बाबडे 2-2 म्हयने 3-3 म्हयने रावन येयल्ले आहा. मायनिंग स्कॅमाक येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारय जबाबदार आसा असो आरोपय तामणकारान केलो. आयनवर एक्सकावेट करून ती ट्रान्सपोर्टेशन पळय जाला एमपीटीनसून देशा भायर पळय गेला हितून संपूर्णपणे सहभाग सुदीन ढवळीकाराचो आसा. असल्या संदी साधू आमदार मंत्र्यांक काँग्रेसीन सरकारांतल्यान काडचे आनी तांचे कडेन भाजपा वा काँग्रेसीन युती करपाच्या भानगडीत पडचे न्ही असो उलो तामणकारान मारला. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. 1999च्या वेंचणुकेत भाजपान विश्वासघात केल्ल्यान मोगोची वाट लागली असो दावो मोगोचो आदलो अध्यक्ष रमाकांत खलपान केला. तरणाट्या मतदारां मेरेन पावपाक आमी कमी पडिल्ल्यान मोगो फाटीं पडलो अशें मोगोचो कार्यकारी अध्यक्ष नारायण सावंत म्हणटा. गोंय मुक्ती उपरांत पयलीं 17 वर्सां गोंयांत राज्य करपी मोगो पक्षाची सद्याची परिस्थिती सामकी वायट आसा. ह्या विधानसभेत मोगोचे दोनूच आमदार आसात ते सुदीन ढवळीकार आनी दीपक ढवळीकार. मोगोच्या ह्या परिस्थितीचेर प्रुडंटाच्या मतदार राजा कार्यावळीन भासाभास जाली. भाजपा पक्षान मोगो पक्षाक एकदाच म्हणना 2-3दा फटयल्यात. परत परत एकठांय येवप आनी इतले आसून पुन्हा त्या अमूक तरेन करूया तमूक तरेन करूया काम करूया निमाणे त्या युतीक हय म्हणून सांगप आनी फाटल्यान दखलबाजी करप. तुम्ही सांगता हे राजकारण की हे जे आमचे सगळे लिडर गेले पळय हांगासून सध्या काँग्रेसीन आहा कसलोच तात्वीक मतभेद नासतना गेले
आणि ते डायरेक्ट म्हाका दिसता आपले स्वताचे लोकूच म्हणटा, हांव म्हणना लोकूय म्हणटा आनी म्हाकाय दिसता आतां ते आपले कितें तरी थंय स्नान बळकट करपा खातीर गेले. बांदोडकरांच्या उपरांत जी गोंयच्या राजकारणाक जो एक बदल मेळ्ळो तो हो बदल असो भावनीक स्वरुपाचो बदल आसा आनी भितरल्यान मोगो पक्ष हो सकयल देंवलो अशें म्हजें मत आसा. हो जो बहुजन समाजाचो जो भुरगो शिकलो त्या बहुजन समाजाचो भुरगो मोगो पक्षा कडेन तितलो रावलो ना, कित्याक तांकां पंख फुटना फुडें तांकां मोठ्या मोठ्यान भरारी मारची अशी दिसली. आनी ताका लागून कितलेशेच जे ह्या मोगो पक्षान जे कार्यकर्ते तयार केले, जे लिडर तयार केले, तांकां हें सगळें बारीक आमचो इल्लोसो ओहोळ आमकां समुद्र जाय, त्या समुद्रान आमी वयता म्हूण कितलेशेच जाण आतां त्या समुद्रान गटंगाळे खातात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. 3 फेब्रुवारी सावन पोरन्या गोंया मोंत म्युझिकल फेस्टिवल जातलो. 3 दीस चलपी ह्या संगीत महोत्सवात पोर्तुगाल आनी भारतीय संगीत कलाकार वांटो घेतले. फुंदासांव ओरिएंत आनी सिदात गोवा मेळून हो महोत्सव घडोवन हाडटात. फुंदासांव ओरिएंताचो संचालक एदुआर्द कार्वाल्लोन मोंते संगीत महोत्सवाची म्हायती दिली. ओल्ड गोवाच्या अवर लेडी ऑफ माउंटांत 3 फेब्रुवारीक सुरू जावपी हो महोत्सव 3 दीस चलतलो. Our 10th Mont Music Festival to be held from the 3rd to the 5th, Friday, Saturday and Sunday. As usual, 3 days that we bring to Goa some Western and Indian music, classic music. We have several stages outside and where the people can enjoy the sunset of the beautiful view from the Mount Chapel. पोर्तुगालचे कांय नामनेचे कलाकार तशेंच भारतीय कलाकारांच्या शास्त्रीय गायनाची कार्यावळ जातली. तातूंत पोर्तुगालचो स्टीफन बुल, कोलकात्याचो तरुण चट्टोपाध्याय, जेलपुत्र परांजपे, सोनिया सिरसाट, सुकन्या रामगोपाल हांचो आस्पाव आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव.